नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। परवानगी न असताना हिंसात्मक रीतीन होरते आशिल्ल्या 13 रेड्याले पोलिसांनी रक्षण केले। या प्रकरणासंबंध 3 लोकांना पोलिसांनी अटक केली। ही घटना कुमटा तालुक्यात घडली। सुमार 2,60,000 रुपये किमतीचे रेडे हिंसात्मक रीतीन गाडयेचेर व्हरतेत आशिल्ल्याबद्दल माहिती मेळिल्ले पोलिसांनी कुमटा तालुक्याच्या हिरेगुत्ती चेकपोस्टा लागीं धाड घायले आणि 3 लोकांक अटक केले। गावात वचूक रस्तो न आशिल्ल्यान अनारोग्यान आशिल्ल्या एक वृद्ध महिलेक 5 किलोमीटर उठून हॉस्पिटलात व्हयले। ही घटना कारवारात घडली। कारवार तालुक्याच्या अमदळ्ळी ग्रामपंचायती भागायोचे जंगलामध्ये आशिल्लो गाव मच्छळ्ळी ह्या गावाच्या नेमी गौडा नावाच्या वृद्ध महिलेक आराम ना जाले। तेगेलें आरोग्य खूपच बिघडलो, पण रस्तो नाशिल्ल्या ह्या गावात ॲम्ब्युलन्स तरी कशें येतले, पण तेका हॉस्पिटलां व्हरचें गरजेचें आशिल्लें। तेका लागून गांवच्या लोकांनी तेका उठून व्हरचें ठरयलें आणि खुर्चीक व्हड तोंड बांधून त्या खुर्चेचेर वृद्ध महिलेक बसून सुमार 5 किलोमीटर राना वाटेन कारवार हॉस्पिटलात हाडले। कैमरा में गेल्या 3 वर्षाच्या भूक लागिल्ल्याक जेवण देऊन लोकसेवा करते आशिल्ल्या मदर तेरेसा संस्थेन लॉकडाऊना वेळार बी सेवा चालू दवरला। कारवारची मदर थेरेसा नावाची संस्था ही संस्था भूक लागिल्ल्याक सद्दी फुकट जेवण दिवन घेवन लोकांली भूक निमिता। कारवार निवासी सॅमसन डिसोजा हेमी मदर थेरेसा नावाची संस्थाकन गेल्या 3 वर्सांच्यान फुकट जेवण दिवचे सेवा करतेत येयलात। कारवारच्या सरकारी दवाखान्यात दाखल जाल्ल्या पेशंटाक आणि पेशंटा भायर आशिल्ल्या तेंगेल्या संबंधिकाक तशेंच शहरात आशिल्ल्या निर्गतीत लोकांक फुकट जेवण दिवचे कार्य करतेत येयलात। सद्दी 300 पेक्षा जास्ती लोकांक जेवण दितात। कोण बी उपाशी रावूं जायना म्हण तेमी जेवण दिवचे सेवा सुरू केलात। लॉकडाऊन लागू आशिल्ल्यान जेवण पार्सल दिते आसात, तशेंच त्या जेवणा बरा उदका बॉटल बी दितात। दनपारां 12:30 ते 1:30 पर्यंत सिव्हिल हॉस्पिटला मुखार येवन घंटी वाजोवन जेवण घेया अशे आवाज दितात। सॅमसन डिसोजा आणि तेंचेबर आशिल्ले सदस्याक सार्वजनीक लोक प्रशंसा दिते आसात। आमी हे जेवणाचे अशी दवरिगे उठा भुकेल्ले जेवण दिते आसा। सिव्हिल हॉस्पिटला भायर एक 200-250 लोकांक आणि मार्केटात एक 30-40 लोकांक आणि आज म्हणसर हे 2,60,000 लोकांक आमी दिले। अप्रॉक्सिमेटली 60,000 लोकांक आज म्हणसर जेवण दिल्यात। हे कोणाक पेशंटाक व्हरचें हरकत ना, भुकेल्यांक व्हडणी व्हरू, गरीब व्हरू, सावकार व्हरू, श्रीमंत व्हरू, कोणी व्हरू, भुकेल्ले जेवण दिते आहात। आमगेले दानी बरे दानी आसात, म्हाका फ्रेंड सर्कलाच्यान दानी आमगे दिते आसात, आमगे फ्रेंड सर्कल आसात, थोडे गरीब आसात आनी सावकारी आसात। आमगेले दानी तेमी दिते आसात, तेजे वरें आमी करचे आसात। हेका कलकत्ताच्यान कोण म्हणटात कलकत्ताच्यान येता, अमेरिकाच्यान ना, खंयचेय संबंध ना हेका। एक खाली आमगेले फ्रेंड सर्कलाच्यान आमी दिता आसात। आमगे वॉलंटियर कोण तेल दिता, कोण उपिनकाय दिता, कोण मीठ दिता, अशें करून हे चलयते आज म्हणचे चलोवन व्हरचे आसात। ते सेंट मदर तेरेसा फ्री फूड फॉर हंग्री जून 14 ते जून 21 तारीख पर्यंत लॉकडाऊन लागू उरतले, पण नियमात मात्र थोडे बदल केलात असे जिल्हाधिकारी मुल्लई महिलान हेमी सांगले। लॉकडाऊन काडचे बद्दल राज्य सरकारान केल्ल्या आदेशात जिल्हा प्रशासनान थोडी बदल केला। जून 14 तारीख ते जून 21 तारीख पर्यंत गरजेचे वस्तू खरीद करूक सोमार ते शुक्रवार सकाळी 8 ते दनपार 2 वाजेपर्यंत अवकाश दिला। 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ। ಅದರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ
14ರಿಂದ 21ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಮೋದಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಬಾರದಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಪಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಮತ್ತು ಟ್ರೈನು ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದಂತೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಗಳಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋವಿಡ್ ವೇವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿಗಾವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಿಡಿಲಿಕೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ सहकरिसಬೇಕಾಗಿ विनंती. धन्यवाद. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 200 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 200 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 28, अंकोला 14, कुमटा 41, होन्नावर 36, भटकळ 16, शिर्शी 28, सिद्धापूर 3, यल्लापूर 8, मुंडगोड 12, हळियाळ 9 आणि जोयडात 5 पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 49,998 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. त्यापैकी 46,986 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 2,303 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते असतात. आणि आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 767 लोक कोरोना पायान मरण पावलात. आयचो इतलाच न्यूज मुखाल न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.